नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान गोयच्या स्वयंपूर्ण मित्र आणि शेतकारांकडेन 31 ऑगस्टाक व्हर्च्युअल संवाद साधतलो. गोंयभर 213 सुवातांचेर लायव्ह स्ट्रीमिंग जातले. गोंयभरचे पंच सरपंच कार्यावळीत वांटेकार जातले. गोंयची शेतां परत रिवायव्ह करपाक कार्यावळीचो खंय आदार जातलो. मुख्यमंत्र्यान कार्यावळ सांगली. माननीय श्री शिवराज सिंग चौहान आताचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आणि RDA मिनिस्टर हे जे आसात तांकां आमी विनंती केल्ली की सेम वे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मिशनात तुमी व्हर्च्युअली वी हॅव टॉक दिवचो म्हणून आणि तांच्यांनी एग्री केला. येता त्या 31 तारखे दिसा म्हणजे सकाळी शेनवारा 11 वरांचेर हे टॉक सुरवात जातलो आणि हो टॉक जो आसा हो सगळे स्वयंपूर्ण मित्र आपापल्या ग्रामपंचायतींनी वो अटेंड करतले. थंयसर तांचे सगळे पंच सरपंच आणि त्याच बरोबर बाकीचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि लोक हांच्यांनी बी ह्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट जावचे अशें आमी स्वयंपूर्ण मित्र आणि ग्रामपंचायतीत हांकां कळीत करता. अशा पद्दतीन जवळपास 213 जाग्यांचेर हे लायव्ह स्ट्रीमिंग डायरेक्टली पळयतले. एग्रीकल्चर सेक्टर आणि रुरल डेव्हलपमेंट सेक्टर हो समजूनय घेतला आणि आमी तेंचे कडेन वेगवेगळी आमची प्रपोजल्स जाल्ल्या ती बी धाडल्या. ते स्वताहून मार्गदर्शन करतले जेणे करून गोंयांतले शेतकरी प्रोत्साहित जावचे आणि एग्रीकल्चर खूब मोठ्या प्रमाणात एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशीकल्चर, डेरी कल्चर ह्या सेक्टरात खूब मोठ्या प्रमाणात एग्रीकल्चर फुडें येवचे अशी आमची रिक्वेस्ट आसा. तांचे प्रोत्साहनपर भाशणांत म्हाका दिसता चडांत चड शेतकरी हे फुडें येतले. खाजन शेती पुनर्जीवीत करपा खातीर म्हणा किंवा बंद कल्टिवेशन हाच्या खातीर बाकीचो आशिल्लो विशय वोय दवरला. रुरल डेव्हलपमेंटाची वेगवेगळी प्रपोजल्स ही आमी धाडलेली आसा. तांच्यांनी तोय सगळो विशय समजून घेतला. आमी ग्रँट्स एग्रीकल्चर कॉलेजी खातीर मागची होय विशय तांच्या कडेन दवरला. स्वयंपूर्ण गोंय जावचें म्हणून आमी जे कार्यरत आसा आमकां तांचें मार्गदर्शन हे बहुमोल अशें मार्गदर्शन खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्णते कडेन व्हरपा खातीर आमकां मार्गदर्शक ठरतलें. दिवचले कुडचिऱ्या येता तो कन्स्ट्रक्शन आणि डेब्रीज प्रोसेसिंग प्लांट कोयराचो न्ही मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटाचो खुलासो. लोकांचो खंय गैरसमज थंय कोयरा विल्याचो प्रकल्प येवचो ना. मुख्यमंत्र्या बरोबरूय बसका जाल्या. थंय कोयरा विल्याचो प्लांट येता म्हूण लोक अलर्ट. सर्वे चालू आसतना लोकांचो जमाव. तणाव पुलिसां कडेन बाचाबाची. कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिड्स हो प्लांट घालपाक लागून जी जागा हस्तांतर केल्ली आहा, जी जागा ट्रान्सफर केल्ली आहा, अशा जागेचे आयज सर्वे करपाक लागून सरकारान आयज लोक जे ऑफिसर्स धाडपाक जाय आसले ते धाडलेले आनी ही सर्वे जावच्या पयलीं आमी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन आजूच णवांक तेंच्या निवासस्थानी हांव स्वता आनी आमचे पंचायत मंडळ सरपंच उपसरपंच आनी आमचे वनमावळग्या कुडचिऱ्या ह्या पंचायतीचे सगळे सरपंच सदस्य वचून आमी सीएमाक मेळ्ळे आनी आमकां बैठके संदर्भात आमकां आमी तेंचे कडेन जे आमकां विचारपाक जाय आसले प्रश्न ह्याच प्लांटा संदर्भात ते विचारपाक आमी बैठक घेतली. माननीय मुख्यमंत्र्यान आमकां अशें उतर दिलें की हो जो कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिड्स प्लांट आसा तो लोकांनी तेंच्यांनी गैरसमज करून घेवचे न्हू की हांगासर पुराय गोंयचो कचरो हाडून हांगासर उडयतले म्हणून. हो पयलो प्रश्न तेंच्यांनी पॉयंट क्लियर केलो आनी आमी तेंचेर तेंकां विचारलें की हो कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिड्स जो प्लांट आसा हेच्या व्यतिरिक्त तुमी हांगासर कांय करचें ना म्हणून आमकां तुमी लेखी दिवंक शकता. तर तेणी आमकां सांगलें, मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें आमकां की आपूण पंचायतीक लेटर करता की पंचायत एरियेन किंवा ह्या एरियेन कचरो म्हणटा तो थंयसरूच थंय इनवॉल्वमेंट हितून आसचें ना. हें एक उतर तेंच्यांनी दिलें की NGTक जें उत्तर दिवचें पडटा, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलाक जें उत्तर दिवचें पडटा की आमच्या गोंय राज्यान हे प्लांट आसा म्हणून जें दिवचें पडटा ताका लागून सरकारान आपल्या रेव्हेन्यू लँड म्हणजे जी गव्हर्मेंटाची जागा आसा ती जागा घेवन हें डिमार्केशन करपाचें आयज काम सुरू केल्लें. लोकांचो जो समज आहा लोकांक आमी समजून सांगपाचो प्रयत्न केलो. स्वता आमी वचून थंयसर लोकांक सांगपाचो प्रयत्न केलो. आयज लोकांची मनस्थिती लोकांनी खंयसरी बदललेली आहा. म्हणजे कशें आहा हांकां कोणी तरी रॉंग फिडींग केल्लें आसा म्हणून आमचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. सरकार लोकां बरोबर आसतलो.
लोकांक खंयच हानी जावची ना, लोकांक ह्या हितूनसून कोणाकूच लुकसाण जावचें ना किंवा जे लीज ओनर आहा तेंचेर खंयसरूच अन्याय जावचो ना. अंजुण्या पिटबुल जातीच्या सुण्याच्या हल्ल्यात जखमी जाल्ल्या 7 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक मरण आयलें. हल्ल्यात तो गंभीर जखमी जाल्लो. ताची आवय घर काम करता. त्या घरांतलो तो सुणो. मजगतीं ह्या घडणुके उपरांत लोकां मदीं तिडक. मंत्री निळकंठ म्हणटा नव्यो गायडलायन्स जाय. सुण्याच्या धन्या आड FIR. काल जो अंजुना हांगा इन्सिडंट जालो, जो पिटबुल कुत्र्यान एका 7 वर्साच्या भुरग्याचेर एका अटॅक केलो आनी जो सांजच्या वेळार ताका GMCन ट्रिटमेंटाक गेलो, थंयसर ताका मरण येयल्लें आसा. आयज अंजुना पुलिशेन तेजो जो भुरग्याच्या बापायन आज कंप्लेंट दिल्या. ही डॉग ओनर आहा जो अब्दुल कादीर ख्वाजा हो जो ओनर आहा कुत्र्याचो तेजेर कंप्लेंट दिल्या आनी अंजुना पुलीस आतां फुडली इन्वेस्टिगेट करता. स्टुडंटा खातीर ओंकार फार. पावसाक लागून लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक भाटकारांक चवथी आदी लुकसाण भरपाय दितले. सरकारान सभाघरांत दिल्लें उतर पाळटले. सगळ्यांची चवथ उमेदीन जातली. मुख्यमंत्री उलयला. लुकसाण भरपाय दिवपाची प्रक्रिया खंय सुरू जाल्या. कृषी कार्ड आशिल्ल्यांक आनी नाशिल्ल्यांकूय लुकसाण भरपाय मेळटली. अंदू पावसाक लागून शेतां भाटांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला. लुकसाण जाल्ल्या कांय शेतकारांकडे कृषी कार्डूय ना. सरकारान सगळ्यांक लुकसाण भरपाय दिवपाचें जाहीर केला. सभाघरात दिल्ल्या आश्वासना प्रमाण चवथी पयलीं सगळे पेंडींग अर्ज क्लियर करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. सगळ्या जाणांक चवथी पयलीं पयशे मेळटले म्हणून हांवें फ्लोर ऑफ द हावस प्रॉमीस केला. त्याच्या प्रमाणे अकाउंटार सगळ्यांच्या पयशे वयतले. डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑलरेडी सुरवात केली. ओके, फक्त ज्यांच्याकडे कार्ड नासले तेय त्यांनी ऑलरेडी आता 75 लाख रुपयांक कितें तरी परमिशन घेतला माझे, त्यांना सुद्धा पैसे मेळटले. सगळ्यांची चवथ बरी जातली. कार्ड ना तांकां ते आमी वेगळी अरेंजमेंट केल्या, बट त्यांच्या खातीर कार्ड ना तांकांय बी पैसे जे अप्रॉक्सिमेटली 75 लाख रुपये चवथी पयलीं सगळ्यांचे अकाउंट. हांव तुका फिगर आत्तां सांगपाक शकना, बट चवथी सगळ्यांची चवथ जी आसा पळय न्ही ही बरी जातली. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. गोंयच्यो मुळाव्यो सरकारी शाळा बंद पडच्यो न्ही म्हूण सरकाराचे यत्न. 4 भुरगीं आशिल्ल्यो मुळाव्यो शाळा सुद्दां चालू दवरतले. एकूय भुरगो नासल्यारूच बंद. शाळा साल्वार जावच्यो म्हूण सरकार यत्न करता म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. फाटल्या 10 वर्सांत 135 सरकारी मुळाव्यो शाळा बंद पडल्यात. 822 आशिल्ल्यो. वर्साक 10 ते 15 शाळा बंद. गोंयांत फाटल्या 10 वर्सांक लागीं 135 सरकारी मुळाव्यो शाळा बंद पडल्यात. शाळांनी भुरगीं नाशिल्ल्यान कांय गांवच्यो सरकारी शाळा बंद पडल्यात जाल्यार कांय बंद पडपाच्या वाटेर आसात. मुख्यमंत्री म्हणटा शाळा रिवायव करपाक सरकाराचे यत्न. 4 भुरगीं आशिल्ले सरकारी मुळावे शाळा खंय सुरू उरतले. ज्या शाळेत नंबर भुरग्यांचे वाडटा अशें दिसता आमकां त्यो सगळ्यो शाळा आमी रिवायव करता. आतां ज्यो बंद म्हणून जी ऑर्डर येयल्या तितून एकूय भुरगो ना पळय न्ही तांचीच ऑर्डर काडलेली आहे. ज्या जाग्यार 4 सुद्दां भुरग्यां ती परत रिवायव करपाचो आमी प्रयत्न करता. सायडीन इस्कॉल दिलें जाल्यार परमिशन, पण प्रायव्हेट शाळा सुरवात केल्या. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठान गोवा शिपयार्डान बांदिल्ल्या देशांतल्या पयल्या पोल्युशन कंट्रोल वेसलाचें उक्तावण केलें. इंडियन कोस्ट गार्डाच्या ताब्यांत दिल्ले हे वेसल 2500 कोटींचे. दर्या प्रदूषण कंट्रोल करपाक ताचो आदार जातलो. मंत्री उलयलो. ते खंय 72% आत्मनिर्भर. दर्या पर्यावरणाची जतनाय घेवंक बोटीचो उपेग. रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर और गोवा शिपयार्ड ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन और पॉल्यूशन कंट्रोल का ये जो शिप है, ये हम कह सकते हैं समुद्री सुरक्षा, समुद्र में पॉल्यूशन, तेल का रिसाव, उसको रोकने के लिए लगभग 72% ये आत्मनिर्भर ये शिप है. और गोवा शिप यार्ड के अधिकारियों को, कर्मचारियों को मेरी तरफ से शुभकामना. और जिस मेहनत से ये काम कर रहे हैं, आज से महज 4-5 साल पहले सिर्फ 2000 करोड़ का ऑर्डर होता था, 14,000 करोड़ का ऑर्डर है. बेल्जियम, श्रीलंका से भी ऑर्डर है. और ये जो शिप है ये लगभग 250 करोड़ की लागत से है. बहुत एडवांस है.
और इस एडवांस शिप में जो समुद्र में जो तेल का रिसाव होता है, पॉल्यूशन होता है, मछली जो फिश है वो भी उनको नुकसान होता है। तो तेल को इकट्ठा करना, तेल को नष्ट करना, ताकि जो समुद्री जीव जंतु हो उनको नुकसान नहीं हो, और जो पॉल्यूशन है उसको क्लियर करना। नवे पर्यावरण दाखले दिवन फुडल्या 3 ते 4 महिन्या भितर पारंपारीक रेवेचो प्रश्न तडीक लायता। सरकाराचे हायकोर्टाक उतर। आदले इसींचे प्रकरण खंय ग्रीन ट्रिब्युनला कडेन आसा। कळाव जाता म्हूण नव्यो इसी दिवन फुडें सरतले म्हूण एजी पांगम उलयला। रेंव काडूंक मान्यताय दिवची म्हूण कामुर्लीचे रेवकार कोर्टात। The Kamorlim sand matters, the traditional sand miners had filed this petition for mandamus to the government to give them permit to start the legal sand mining. Now, as far as that is concerned, the issues concerning ECs are pending with the authorities, and we have made a statement before the High Court that in a period of another 3 to 4 months' time, we will deal with this issue, and we have expedited the whole process, and we will dispose of their request within this period of 4 months. The EC was not withdrawn as such. What happened was that that EC was pending in the Green Tribunal, and the matter was not proceeding further. And one of the grounds that was raised in that petition was there was no district survey report prepared by the collector, and therefore what we decided was that instead of applying for a lease or a license based on that particular EC, we decided to apply for a fresh EC, and then based on that fresh EC we will issue permits. So therefore that EC is not withdrawn or anything, that EC is still there, but we will not act based on that EC. गोंयांत ESI हॉस्पिटला विशीं वेव्हाराचेर देखरेख दवरूंक प्रशासक नेमतले। श्रम मंत्री बाबू सांगता। मुळगांवां नवे फूल टायम ESI हॉस्पिटल उबारपाचो सरकाराचो प्लान। फुडल्या 2 वर्सांत खंय हॉस्पिटल उबें जातलें। We just had this 55th meeting of the regional board of ESI Corporation. Okay, the main agenda on the board was actually formation of the ESI society. I think many of the staff, basically ESI staff, they have got apprehension and they have got some objection as far as this society is concerned. So we have basically rejected this proposal of going. So we are going to go to the scheme only. Then there was this 150 bed hospital. The land in Bicholim is coming up, Mulgaon in Bicholim. Now what has happened? We have taken land from Housing Board. In fact, ESI, they will be building this hospital of 150 bedded hospital. At present, only the compound wall basically they have got sanction of compound wall, and the plans basically will be approved in their head office. And the time frame, I think within 2 years' time, the hospital should be complete. Now we have taken stock of the ESI hospital in Margaon, South Goa ESI hospital. I think things are really badly. I will personally go for inspection on 4th, and members, we invited some of the members from the what is it? We are thinking of appointing an administrator, actually, a retired administrator, maybe from earlier, who worked in GMC or district hospitals, basically to set up the hospital there. Because what is happen as far as the equipment and all, what is the requirement, and the full setup of doctors and all what we require. So we'll be appointing an administrator to look into that. रिलायन्स जिओची बेरेस्तारा 47वी वर्सुकी आमसभा जाली। रिलायन्स जिओन फोन कॉल AI लॉन्च केला। हे सर्विसे वरवीं जिओ युजरांक कॉल रेकॉर्डिंग, कॉल ट्रान्स्क्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन करपाक मेळटलें। संवसारांतल्या वेगवेगळ्या भाशांनी उलोवपी लोकांक एकामेकांकडेन उलोवंक सोंपें जातलें। AI has become integral to everything we do. We have rapidly augmented our talent and capabilities, embracing the latest in generative AI. And we are embedding AI
into all our processes and offerings, creating end-to-end workflows with real-time data-driven insights and automation. This is helping us deliver smarter, more responsive services to both internal users and customers. To streamline AI adoption, Jio is developing a comprehensive suite of tools and platforms that span the entire AI life cycle. We call this JioBrain. JioBrain enables us to accelerate AI adoption across Jio, driving faster decisions, more accurate predictions, and better understanding of customer needs. We are also starting to use JioBrain to drive a similar transformation across other Reliance operating companies and to fast-track their AI journey as well. I anticipate that by perfecting JioBrain within Reliance, we will create a powerful AI service platform that we can offer to other enterprises as well. Friends, while we are starting in our own backyard, I believe the true power of AI lies in making it accessible to everyone, everywhere. साखळे इस्कॉनान अष्टमीक राधाकृष्ण देवळांत भक्त मेळावो घेतलो. भजन, आरत्यो, प्रवचन, ल्हान भुरग्यांच्यो संगीत नाटिका जाल्यो. कार्यावळीक थळावो आमदार, मुख्यमंत्री आशिल्लो. इस्कॉन बरें काम करता. कृष्णाचे शिकवणीचो प्रचार प्रसार जावंक जाय म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. हरे कृष्णा, माझे नाव सद्गुरू दुमे. इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन तर्फे सांखळे तर्फे आम्ही आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव साजरो करता. तेजे वेन्यू जावन आसा राधाकृष्ण मुरलीधर संस्था सांखळे. ते प्रवचन दिवपाक आमचे प्रभुजी येयल्ले ओडिसांच्यान चित्त विनोद दास प्रभुजी. ते त्याच्या भगवद्गीता बद्दल प्रवचन दितले. तशेंच ह्या प्रोग्रामाक खूब जाणांनी आमचे भक्तजण आणि बाकीच्या लोकांनी खूब जाणांनी आमकां डोनेशन दिल्या. त्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. त्यांच्या हेच्या खातीर आमी व्हडलो प्रोग्राम महामहोत्सव करूं शकले. पळयता की कृष्ण भक्ती करता आसतना कृष्ण लीला आसतली किंवा रामायण आसतलें, महाभारत आसतलें, भगवद्गीता आसतलें, हाजे उपदेश प्रवचन आनी त्या निमित्तान नाटक ह्या रुपांतल्यान आमी समाजाच्या मुखार दवरता. समाज प्रबोधन करपाचें काम इस्कॉन खूब मोठ्या प्रमाणात करता आनी आज ताची गरज आसा. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.